बाणावले मारबोडे प्रकरणात चारूय दुबावितांक करात अटक। आमदार वेंझी वेगसाची पुलिशे कडेन मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। पेडणेचो जमीन आराखडो सद्याक स्थगीत दवरता। मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय नेतृत्वाकडेन चर्चा करून या आराखड्याचो फुडार थारायतले। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले, गरज पडल्यार आपूण मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय फुडाऱ्यांक घेवन थळाव्या लोकांची भेट घेतले, अशें ताजें म्हणणे। हे विशीं केंद्रीय गृहमंत्र्याकडेन चर्चाय केल्या। पंचायत आणि थळाव्या लोकांक काळखात दवरून आमकां खंयचीच गजाल करपाची ना, अशें ताजें म्हणणे। It is a very clear-cut decision that is being taken by me after discussing with the central leadership. आज सकाळी गृहमंत्रीकडे माझी चर्चा झाली आणि आमच्या पार्टीचे अध्यक्षकडे बी चर्चा झाली आणि आज सगळ्याकडल्यान की कित्याक की गैरसमज खंयतरी निर्माण करपाचो प्रयत्न चालू हा आणि एक वेगळ्या तरेचे मिसअंडरस्टँडिंग चालू करपाचो लोकांमदी आणि लोकांमदी एक अस्वस्थता निर्माण करपाचो प्रयत्न चालू हा। दयानंद सोपतेकडे चर्चा करून सगळे पंच सदस्याकडे चर्चा करून आणि केंद्र नेतृत्वाकडे चर्चा करून हांव बी वयतलो आयज सांजचो। आणि मेन म्हणजे कितें आसा, आमकां घाई कसल्याच गोष्टी ना म्हणून कालूच सांगलेले आसा। एज ऑफ नाव आमचे जे कितें आमी आज जो पर्यंत आमी लोकां कडेन पावना, टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की सगळ्या लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न तेंचे आसूंक जाय। पण आयजचे दिसा हो झोनिंग प्लॅन पेडणेचो आहा ते हांव अभ्यासान दवरता। हेजेर आनी कांय चर्चा करपाची गरज ना। हो प्लॅन आमी अभ्यासान दवरता। हे जे विचार जे जातले हेजेर फुडें हे केंद्र नेतृत्व आनी पार्टीचे लिडरशीप कडेन चर्चा करून हो फुडें जातले। गरज पडल्यार मुख्यमंत्री हांव आणि आमचे वयरचे नेतृत्व केंद्र नेतृत्वाकडे आमी बसून आमी कशें कितें लोकां मदीं वचूंक जाय आनी लोकां खातीर कितें करूंक जाय आनी कशें फुडें पावल आमकां घेवंक जाय ते वयल्यान ठरयले वयतले। आयजचे दिसा हो प्लॅन झोनिंग प्लॅन पेडणेचो हांव स्वता उलयला गृहमंत्री कडेन आणि हो प्लॅन जो आसा हो प्लॅन आमी आतां सध्या अभ्यासान दवरता। शेक धन्यांनी शेक धोरणाचेर एकवटांत रावपाक जाय असो उलो बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान मारला। एकवटांत रावंक नाशिल्ल्यान शेक धन्या मदीं फूट पडल्या। या विशयाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन चर्चा लेगीत केल्ली, पूण आपल्याक ह्या विशीं कांयच खबर ना। पर्यटन मंत्री हरशी व्हड बडायो मारता, पूण शेक धोरणाचो विशय कित्याक जाग्यार घालिना काय असो वेंझीचो प्रश्न। प्रॉब्लम इज आय थिंक गोंयकारांक खंय काय मरे युनिटी करपाची गरज आहा। Somewhere we have to all unite, because that unity is not happening and that misunderstanding is happening and everybody is getting divided. And then finally what is the outcome of this? Finally the outcome is that the shacks have not started. We are having international beach volleyball, shacks are not there. जितलो हुई लोक 3000 4000 लोक जर तर वारक पावलो जाल्यार वारक जेवण आसपा जाय न्हू लोकां दिवपाक। हॉटेल बोल्ली सायडीन सगळी होम स्टे आहाय त्यो बोल्ल्यो, रेस्टॉरंट आसपा जाय न्हू दिवपाक, शेक आसपा जाय। सो सी वी आर लॅकिंग नो समवेअर। हू शूड हॅव सॉर्टेड आउट दिस? आज सरकारान हुंय काय चिंतपा लागिल्लें की तुगे नॅशनल गेम्स आहा आतां, पीपल आर गोइंग टू कम, दे शूड बी शेक्स, जेवपा मेळपा जाय न्हू लोकांक। हुंय काय सरकार मरे चिंतता आनी मागीर हें सगळें जाता, हो कोर्टां वयता तो वयता। कित्याक लोक दुखलो म्हणटरी मरे मागीर कितें जाता, ओनली सोर्सीस कोर्ट, बट तें सोल्युशन कोर्टान गेलें म्हणटरी सगळी डिले आनी जाल न्हू। ही पॉलिसी जरी तरी लास्ट टायम जेन्ना आमकां खबर आशिल्ली तेन्ना जरी तरी आमी डिस्कस करून बाय द टायम फेब्रुवारी मार्च दीस इयर जरी तरी आमी केल्ले, देन आय थिंक वूड हॅव बीन अ बेटर अजेस्ट लायन। नाव टुडे वी आर इन ऑक्टोबर मरे, एक शेक ना। लोक कितलो आतां येवन परत येता, जेवण ना। वेर इज द बिझनेस? बिझनेस इज गोइंग टू डाय ऑफ लायक दिस। कोणा लागून? दिसती इगो प्रॉब्लम्स। छत्रपती शिवाजी महाराजांक लागूनच आमकां देव धर्म आणि देशाचो उगडास जाता। शिवाजी महाराजांनी पोर्तुगेज राजवटीत गोंयांत जावपी धर्मांतर आडायलें, तशेंच देवळां राखून दवरलीं। देखून तरणाट्यांनी शिवरायांचे तत्व आणि शौर्य आत्मसात करपाक जाय, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। म्हापशां शिवशौर्य यात्रेचो समारोप सुवाळो जालो, त्या वेळार मुख्यमंत्री उलयताले। शिवाजी महाराज म्हटले की आमकां सगळ्या जाणांक देव धर्म आणि देश ह्यो तीन गोष्टी याद येता। आम्ही सातत्यात आणि सदोदित पळयता, ज्या देवाचे रक्षण केलें म्हणून धर्माचे रक्षण जालें आणि धर्माचे रक्षण केलें म्हणून देशाचे रक्षण जावपाक शकलें। त्या खातीर देव धर्म आणि देश हे शिवाजी महाराजांच्या आम्ही म्हणटा की त्यांच्यानी या गोमंत भूमीत जर देव धर्म आणि देश ह्याचे सगळ्यात पयलीं म्हणजे जय जय भवानी म्हणत त्यांच्यानी जर रक्षण करपाचे कार्य आणि सातत्यात पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटीच्या उपरांत
तलवार उचलपाचे काम जर कोणी केले आसात जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजान केले. समेस्त गोमंत भूमीच्या वतीन गोमंतकाच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन शिवाजी महाराजाक आयजूय हांव वंदन करता, आयजूय हांव त्यांचो आशीर्वचन घेता. आम्ही भाग्यवान आसा कारण ज्या वेळार छत्रपती शिवाजी महाराज हांगासर आयले आणि पोर्तुगीज जुलमी राजवटीत तांच्यांनी सगळ्यात पयलीं पोर्तुगीज ज्या पद्दतीत मंदिरां उद्ध्वस्त करताले, सगळे मंदिरां उद्ध्वस्त करून धर्मांतरणाचे काम तेंच्यांनी चलयले. तेद्या वेळार पयले फावटी छत्रपती शिवाजी महाराजात सप्तकोटेश्वराच्या देवळाची पुनर्स्थापना केली आणि दाखवून दिले की हाज्या फुडें एक सुद्धा देवूळ मोडले वयचे ना. आणि तोच करार पोर्तुगीजांच्या बरोबर केला की हाज्या फुडें एक सुद्धा मंदिर तुम्ही मोडचे ना. म्हणून ताज्या उपरांत धर्मांतरणूय बंद जाले आणि पोर्तुगीजांनी देवळां उद्ध्वस्त करपाचे बंद केले. फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यासावन नावेली चर्ची भायर पार्क केल्ल्या दुचाकींतल्यान सामान चोरपाचो प्रकार चालू आशिल्लो. सीसीटीव्ही कॅमेराचेर कैद जावन लेगीत पुलिसांनी कसलीच कारवाय करूं ना असो थळाव्यांचो आरोप. निमाणे सोमारा सकाळीं ह्या चोरांक रंगे हात धरपाक नावेलच्या थळाव्यांक येस आयले. चोराक मडगांव पुलिसांनी अटक केल्या आणि हाचो फुडलो तपास चालू आसा. चोर आहलो एक चोर येयल्लो तेणे ओपन करून आनी कोणाक बॅगान लास्ट टायम मुगे देखून चोन वयलो. हा मुगे बॅगान दिले मुगे बॅगूक हांव फंक्शना येयलो कोणी मुगे बॅगू चोन वयला आख्खे तुमगे घरात साय आसली लायसन्स आहले पयशे आहले 10,000 मुगे बॅगू वयले आख्खे चोनूच. आनी मागीर पुलीस कंप्लेंट बी केलो हांवें पुलिसान ते येयलोले हिंगा पुलिसान मेळनाय ते कोण. पण आज परत ओपन केले. आज परत ओपन केला तेंगा आतां कोण एक जातले तेणे तेराने की मोबायल आनी तेणी चोयले ओपन करता सगळे आधी कोणाय बायक ओपन केलेले तेणे आनी आता कोणाय बायकातून पयशे काडून घेवन गेले आनी आता तेगे चेडे आहले खंय बराबर तो जाणटेलो ते गोंग सोडा तो जाणटे म्हूण पूण तो जाणटे न्हू जाणटे एकलो सुद्दां मेंटल जाल्यार चोरपा बरो पडटा लोकांगे चोरपा बरो पडटा. आमकां कितें त्रास पडटा की आमच्या आमकां पोस्ट करून आमी पयशे जोडटा आमगे लोकांगे बायकातून दुकान व्हरप म्हणल्यार कितें तेका कितल्यो चाय आहलेलो आतां चायाक भरलेलो आहलेले चायांचे पुलिसान वयता काय वय आनी आपल्या पुलीस सोडटाले पुलीस केसा फायट करताले ते सदां कोण खंय ते फाटल्या दिसांनी दिन सोडलो एके देखून चड आयला हिंगा मिसा येयलो कोण तेगे देखून 5 चड आयली. स्मगले तशें 2 म्हयने पयले आमी आयलोले 8-15च्या आनी माय बायकां मोबायलांनी बस धरल्या तितून कॅश ATM कार्ड लायसन्स आहलोलें. मागीर आमी सासोन येयल्या भायर सरल्या म्हगे मोबायल ना बसूय ना. मागीर हांव बेगीन फुटेज चोवपा धांवलें कोण येयलो काय मागीर चोयलें थिंगा चोयलें कंप्लेंट केलें वचोन पुलिसां वचोन कंप्लेंट केलें FIR केलें. पुलीस येयले फुटेजी घेयली पुलिसांनी आनी मागीर दाखयल्या मागीर CC कॅमेराचेर चोयलें तांकां दवरला पुलिसांन धरून हाडून बायकी नंबर बायक बीन हाडली आहलो तितली पूण एशें कोन्न कंप्लेंट केलें चोयताय पूण आयज मेरेन ना 2 म्हयने जाले जुलय 29 म्हयने चोरी जालोली. सो आयज देखून ती कांय खबर ना पयशे विटनस सोदताय मनशां आम विटनस नासतना आमच्यान विटनसा हें करूंक जायना. पुलिसांनी इगोजी आहलोली फुटेज दिलोली पूण तें कितें मोटाय काडटें दिसती पडना पोल आहलें पूण आतां ती कांय खबर ना आजून केस चालू आहली पूण आतां ते कितें सांगताय तें खबर ना. मनशां दिवपा जाय तेमी कितें आहा ते लोकां अशें अलर्ट मेसेज कित्याक मिसा येताय चोरून आमचोय बावाट ते लोकां उडयताय मनशां आमी मिसा गेलो बरें जालें म्हूण पूण तेश न्हू तें आमी जेजूचे बावाट जाताय आमी मिसा येताय मिसा येताय तांकां म्हणजे कोणें मोबायल बायक दवरपा जायना. बेल दिता आनी सोटा हिंग चालल्या ते कितें म्हणटा आमी पुलिसां दवरला चोरां दवरला न्यूजपेपराचेरूय येयला म्हणजे अशें नावेली चोर जालें पूण चोरां दवरला तें दाखयलां पयशे मेळनाय ते आजून दाखयला आनी मागीर मेळनाय सिंचली सांगोन म्हळ्यार मागे 1900 dirhams आहले प्लस कॅश आहली आनी प्लस लायसन्स इलेक्शन कार्ड हे जे ATM कार्ड आहलोले मोबायल आहलोलो कोणता येवन पायना पूण केन्ना एमर्जन्सी आसता भुरग्यांक गेले आमकां भुरग्यां पावप आयलो कडेन कितें आमी घेवन वचपा आसता आमी हावज वायफ आमकां पचोन येवचोन पूण चोरांगे चान्स म्हळ्यार तेम तेश कोन्न लोकांगे तो ओपन करूंक जायनाय न्हू. कदम बायपासाचेर रस्तो हुपतना स्पिडीन आयिल्ले मोटारीन पश्चिम बंगालच्या हरलाल मुर्मू या तरणाट्याक धपको दिलो. या अपघातात तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. उपरांत थंयच्यान पळ काडिल्ल्या कार चलोवप्याक पुलिशेन कुळे चॅक नाक्याचेर अटक केली. पुलिशेन दिल्ले म्हायती प्रमाण कर्नाटक रजिस्टर कार स्पिडीन पोरणे गोंयच्या दिशेन वताली. हरलाल मुर्मू रस्तो हुपतना हे कारीन ताका धपको दिल्लो. आमी मोले आसा ज्या जाग्यार हिट एंड रन केस जाल्ली ओल्ड वॉक हिट एंड रन केस जाल्ली आनी ते केसीक
अर्टिगा गाडी एकट्याक पांचशाराक ठोकून रस्तो क्रॉस करता पांचशाराक ठोकून ती वयताली आनी तो पांचशारी जो आसा जाका धडक दिल्ली अर्टिगा गाडयेन तो मेल्लो आसा. ताका लागून हिट एंड रन केस जाली म्हणटकीर ती गाडी बेंगलोरच्या दिशेन पळटाली तेन्ना मोल्या आउटपोस्ट जो आसा त्या आउटपोस्टार ती गाडी कुळे पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली आसा आनी तितूंतली चार ते 5 जाण कोणाक अरेस्ट केल्ले आसा आनी तांकां काडून ओल्ड गोवाच्या स्वाधीन केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. बाणावले जाल्ल्या मारबडे प्रकरणात त्या 4 जाणांक अटक करपाची मागणी बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस हांणी बाणावले पुलिशे कडेन केल्या. इतल्या व्हडल्या प्रकरणात जावन बाणावलेचो पुलीस विभाग करता कितें असो प्रश्न वेन्झीन उप्रासला. आतांच पीआय अशा घडणुकांक प्राथमीक पावण्यार घेतना जाल्यार दुसरी पुलीस फोर्स मागोवची पडटली अशें वेन्झीचें म्हणणें. प्रॉब्लम मरे पुलिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. सेक्शन 307 4 जाण इन्वॉल्ड आहाय म्हणून सांगला. 4 जाणां भितर घालपा जाय. 4 जाणांचे FIR जावपा जाय. 4 जाणां अरेस्ट जावपा जाय. दिस इज माय क्लियर मेसेज टू द लोकल PI of Kolwa police station. I have already passed on the message to everybody. We want justice and we want him to ensure that this doesn't happen again. तुम्ही युनिफॉर्म घालून आहात ते तुम्ही जायते करतले आणि आमच्या भुरग्यांचे कोणूय तापड मारतलो कोणूय कितें करतलो. पीपल यूज टू गेट स्कॅर्ड. पुलीस म्हणल्यार आज पुलीस म्हणल्यार स्कॅर्ड ना. आज लायटी बिलान उदका बिल येयले जाल्यार पिताय पुलिशे बी नाय. असली गजाल जाल्ली आहा. सो दीस इज क्लियर मेसेज. हांव PI तेरोना सांगपा सोदतां डू युअर ड्युटी नाजाल्यार कसलो फायदो ना. हें सगळें घेवन यू आर यंग PIs तुम्ही बरें काम करता तेन्ना हांवें तुमची तोखणाय केल्ली आहा. Assemblying, I have praised these boys because these are young blood. They should perform. The movie, which the movie? Singham. Singham movie चोयल म्हणून जायना आनी बरें सारकें दाखोवन मसल बी जावन दाखोवन हें जावपा जाय न्ही. सिंगमा भाशेन एक्शन जावपा जाय. हे जर तर भुरग्यांक मार पडना जाल्यार बरें जाता आशिल्लें. आतां जालें जस्टीस वी नीड. सेक्शन लावपा जाय भितर घालपा जाय. कोणाक गेलो पॉलिटिकल प्रेशर नाकिंगा. आनी आय थिंक दीस हॅज टू बी द मेसेज क्लियर. And I am putting up a clear thing. आमकडे कोलवा नॅशनल गेम्स आहे. स्टार्टिंग फ्रॉम 28 till the 1st 5 दीस बीच फुटबॉल आहा कोलवा. आमगेल्यो इंटरनॅशनल व्हॉलीबॉल आहा आतां. स्टार्टिंग फ्रॉम द 19 till 22nd 16th प्रॅक्टीस जाता. देर इज गोइंग टू बी इंटरनॅशनल प्लेयर्स कमिंग 40+ 48 कंट्रीज कमिंग देर. अशें करून जर पुलिसींग केलें जाल्यार म्हाका आनी रातीको निंदू पडपा ना. तुम्ही जर रेस्पॉन्ड करतले जाल्यार आनी इतलो लोक येतलो आज वारक्यां इतलो लोक कोलवा येतलो आनी तुमचे असो कापस्ताद आहलेले जर तर पुलीस एशकोन जर बिहेव केलो जाल्यार हाव आर वी गोइंग टू एन्श्योर दॅट द सेफ्टी ऑफ ऑल दीज इंटरनॅशनल प्लेयर्स अँड पीपल हू आर कमिंग. देन आय हॅव टू आस्क फॉर एडिशनल PI फॉर दीस इव्हेंट्स इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट. अँड दॅट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप. जर जायना देन वील आस्क फॉर एडिशनल PI स्पेशली फॉर इव्हेंट ऑन स्पेशल हियर. So that all safety has been maintained. मडगांव STPDA होलसेल नुस्तें मार्केटात सकाळच्या 10 वरां उपरांत नुस्तें विकपाक परवानगी ना. नुस्तें उशिरान आयिल्ल्यान गोंयच्या पारंपरीक नुस्तें विक्रेत्यांक लुकसाण जाता. जाल्यार बिगर गोंयकार नुस्तेकारांनी न्यू वेस्टर्न बायपास महामार्गाच्या कुशीक नुस्तें विकपाक सुरवात केल्या. देखून हांगा येरादारीची कोयणी जाता जाका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. हो पुराय वाठार प्रदूषित जावपाक लागला. आता हाचेर कोण कारवाय करतलो असो प्रश्न उप्रासला. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मडगाव म्युन्सिपालिटी आणि SGPDA कोयर नुस्तेकारांचेर कारवाय केली जे होलसेल फिश मार्केटात 10 नंतर नुस्तें विकताले. ही कारवाय आजही तांणी परत चालू केल्या आणि नुस्तें विकपाक बंदी केल्ली आसा. हाजेर काही बिगर गोमंतकीय जे नुस्तेकार आसात जे रिटेल धंदो करतात तांणी एक नवी आयडिया काडली आणि तांणी होलसेल फिश मार्केटाच्या 50 मिटर पयस हांगा आतां ते नुस्तें विकपाक लागल्यार हो जो पार्ट आसा हो म्युन्सिपालिटी एरिया येना आणि हो सुरावले पंचायती अंडर पडटा. सो हांगा म्युन्सिपालिटी एक्शन काय करूं शकना. आतां दुसरी गजाल म्हणल्यार हे सगळे बिगर गोमंतकी हांगा रिटेलान विकतात आनी हो जो पार्ट आसा हो सद्याक मडगांव पणजे हायवे जो न्यू वेस्टर्न बायपास येता ताजेर आसा. आनी ह्या हायवेचेर हांगा ती टर्नार ही नुस्तें विकतात. ट्रॅफिकाक खूब प्रॉब्लम जाता हांगा. आतां हांचेर कारवाय कोण करतलो. ही कारवाय जी करपाक लायली ती वास येता आनी घाण जाता सगळी निवळसाण जाता ताका लागून. आतां थंयच्यान जर येवन हांगा विकपाक लागले जाल्यार हांगा कोण कारवाय करतलो हो प्रश्न आसा. मडगांवच्या गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरव प्रभू मलकानेकर. बाणावले सोरो पिवन धुमशणां घालीत तांचें रुपांतर गँग वॉरात जावपाची घडणूक घडल्या.
या हल्ल्यात काय तरणाटे जखमी जाल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 5 तरणाट्यांचेर हल्लो जालो, जातूंतल्या एकल्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. या गुन्यांवात घुसपिल्ल्या दुबावीत सॅम्युएल मास्कारेनस हाका पुलिसांनी मोपा विमानतळार वचून ताब्यात घेतलो. फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांत गुन्यांवांच्या प्रकरणांत वाड जाल्ल्याचें दिसून आयलां. तातूंत मडगांव शाराचें नांव वाडट्या गुन्यांवां खातीर खूबच गाजपाक लागलां. शेनवारा उसरा राती इश्टांचे 2 गट सोरो पिवन धुमशेणां घालताले. तेन्ना दुसऱ्या एका गटा वांगडा जाल्ले बाचाबाचीत सॅम्युएल मास्कारेनस हाणें रॉड मारून हल्लो केलो. हातूंत एकल्याक दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. होच सॅम्युएल आयतारा UK वचपाक आशिल्लो. देखून ह्या प्रकरणा अंतर्गत अटक करपा खातीर पुलिसांनी मोपा विमानतळार वचून दुबाविताक ताब्यात घेतलो. फुडलो तपास चालू आसा. भायर सरतालो हिंगसून सदंडे कडसून जेन भायर सरतालो तेन्ना लफडे जातालो. मागीर तो फ्रेंड आसा एलाशस बरेटो तेणें कितें फकत म्हणा ते भुरग्याक कितें मात काही ते एक मारपा लागलो. थिंगसून एलोय बरो अशें करून नाक बी फुटलो, दोड बी जालो. थिंगसून ते हॉस्पिटल वयलो अपोलो. आटेर वयता तेन्ना ते भुरगे पोतून मेळ्ळे हारे बांदा वयल्या कितें रॉड बी घेवन सारको तकलीचे मान सारको. आणि तुका कितें मार बी लागला? हो ते कानाय लागलो, 8 पोंद पडे आनी हाती लागलो. रॉड घेवन अटॅक केले तेमी. अटॅक केला रॉड घेवन हारे बांदा आनी तेगे फ्रेंड बी येयल्ले बायक घेवन जायचा 15 लोकांक सूर बी काडलो आनी म्हाका एक रॉड घेवन मला तुम्ही हारे बांदून मारली न्ही? रॉड मारला हाटीचे. फ्लायट जावपा वयतालो तेका बोटींग जावन तेमी दवरलो आनी परतून थिंगासून पुलीस स्टेशनार हाडला विथ हीज बॅगेज. काल लेट नायट रातचे बाणावले हांगा एक रेस्टॉरंटा भितर एक ग्रुपान दुसऱ्या ग्रुपाचेर वार केल्लो आसा, झगडी जाल्ली आसा मोठी. रॉड आनी वेगवेगळे हत्यार वापरून तांचेर अटॅक केल्लो आसा. हातूंत भितर 3 जाण इंजर्ड जाल्ले आसात. 3 जाणांतले एकटो एक प्रायवेट हॉस्पिटलांत उपचार घेता जाल्यार 2 जाणांनी ट्रिटमेंट करून तांकां धाडिल्ले आसा. हाजे पयलीं अशी गँग वॉर जाल्ली आसा लेट, कारण बार्रां ओपन उरतात आनी ताका लागून गँग वॉर लोक हे थंय बसतात आनी 2 ग्रुपां मदीं झगडी जाली. ह्या झगड्या भितर 5 जाणांचेर टोटल हल्लो जाल्लो आसा आनी त्या ऑपोजीट सायडीकय बी ताजे वयर 7-8 जाण आशिल्ले. तातूंत भितर 4 जाणांक पुलिसांनी आयडेंटिफाय केल्ले आसा आनी एकल्याक आज एअरपोर्टाचेर जो देश सोडून वचपाचो आशिल्लो ताका धरिल्लो आसा, मोपा एअरपोर्टाचेर धरिल्लो आसा. ताचें नांव आसा सॅम्युएल मास्कारेनस आनी 3 जाणांचो सोद कोलवा पुलीस करतात. मडगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग कुंभी मलकणेकर. मोपा विमानतळाचेर वेवसायीक वाहनां खातीर प्रवेश फी वाडयल्या. टॅक्सी तशेंच हेर वेवसायीक वाहनार आतां विमानतळाचेर पावतकूच फुडल्या 5 मिनटां खातीर 200 रुपया फारीक करचे पडटले. पयलीं विमानतळाचेर पावतकच 50 रुपया दिवचे पडटाले. मात आतां ते वाडयल्ल्यान मोपा विमानतळाचेर धंदो करपाक आसपी टॅक्सीकारांनी नाराजी उक्तायल्या. पेडणे तालुक्यांतल्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट वाठारांत ज्यो भायल्यो गाडयो विमानतळार येतात आणि त्या पार्किंगसाठी सध्या पार्किंग महसुलात वाढ केल्ली आसा. विमानतळाचेर ज्यो टॅक्सी ज्यो भायले लोक आपल्या सगळ्या सोयऱ्याक विमानतळांतल्यान हाडपाक व्हरपाक सोदतले आनी काही काळा खातीर त्या जागेर पार्क करपाक जो सध्या पार्किंग दर वाडयल्लो आसा तेचे खातीर थळावे टॅक्सीकारूय नाराज दिसून येता. विमानतळ GMR कंपनीच्या ताब्यात आसा. सरकारान तांचे कडेन दिल्लो आसा, पूण सरकारानय हातूंत आपूण हस्तक्षेप करून जो भरमसाट पे पार्किंग दर वाडयल्लो आसा ताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर सरकारान यत्न करचो आनी ह्या विमानतळाचो सर्वसाधारण जनतेक कसो लाभ जातलो हाचेरूय सरकारान प्रयत्न करपाची गरज आसा अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी आनी सुचोवणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. धारगळचो प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयल्या क्रिकेट स्टेडियमाचें काम धारगळेत बेगोबेग सुरू करचें
असो ठराव गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे सर्वसाधारण सभेत घेतला. या सभेत 107 स्पोर्ट क्लबांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार स्टेडियमाचे बांदकामाचो GCA व्यवस्थापन समितीन नियाळ घेवन म्हयनुकी अहवाल सादर करचो अशी मागणी ह्या सभेत जाल्या. आयतारा बार्देस पिल्यान वाठारांतल्या सेंट जॉन दी बाप्तिस्ट चर्ची लागसार क्रिस्तांव भावांनी व्हडा उमेदीन मातयेचे फेस्त मनयले. गांवच्या दायजा कडेन वळख आनी मातये कडेन नातें तयार करून दिवपी म्हणल्यार हे मातयेचे फेस्त. पळयात मातयेच्या फेस्ताचो खाशेलो रिपोर्ट. तर आयज आमी आसा सैमान नटिल्ल्या गांवान पिळण बार्देस ह्या गांवांत. पिळण म्हणटा ते वर्सान वर्स मातयेचे फेस्त एक आगळे वेगळे फेस्त म्हणटा ते मनोवपाची एक परंपरा आसा. गांवच्या दायजा कडेन वळख करून दिवपी मातये कडेन एक नातें जुळोवन दिवपी हे एक फेस्ताची वळख जावन आसा. पयलीं पिळण म्हणटा ते कुमाराचो गांव. हांगासर कुमार मडके करताले आनी खूब तरेच्यो मातयेंतल्यान कलाकृती करताले. पूण हांगासर प्लेग जालो आनी स्पॅनिश फ्लू 17th सेंच्युरीन 17th सेंच्युरी स्पॅनिश फ्लू म्हणटा तो सगळे जगभर पॅन्डेमीक लागलेलो. तेन्ना पिल्यांचे लोक हांगासरल्यान एका पॅन्डेमिकाक लागून दुसऱ्या गांवांनी शिफ्ट जाल्ले. आनी मागीर कांय वर्सां उपरांत जेन्ना फ्लू हो म्हणटा तो लो सोंपलो तेन्ना हांगासर हे फुतार्दो फॅमिली म्हणटा ते ह्या फुतार्दो फॅमिलीन हो गांव परत वसयलो. आनी हेजी एक याद म्हणून वर्सान वर्स हांगा मातयेचे फेस्त घडोवन हाडटा. हांगासर हे फेस्ताक रिलिजियस सिग्निफिकन्स कांय ना. फक्त दायजा बरोबर आपली वळख करून दिवपी हे फेस्त जावन आसा. गोंयचो फेस्तकार मॉरेस फर्नांडीस हो हेजो क्युरेटर जावन आसा. आनी हांगासर तुमी पळयात हिंदू जावं क्रिस्तांव नाचत गायत ट्रेडिशनल डान्स करीत ह्या फेस्ताचो घोस काडटात. गोमंतक TV खातीर पिळणच्यान समीप नार्वेकार. आयर्नमॅन 70.3 भारतान परत एक फावट बाजी मारली. रिले गटात भारताची टीम अरायस हो पंगड पयल्या सुवातेर येवन जैतिवंत जालो. जाल्यार वैयक्तीक गटात भारताचो नेहाल बेग पयल्या सुवातेर येवन जैतिवंत थारलो. स्विमींग, सायकल आनी रनिंग आशिल्ली आयर्नमॅन 70.3 ट्रायथलॉन पणजे आयतारा घडोवन हाडिल्ली. सुरवातेक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बावटो दाखोवन ट्रायथलॉनाक सुरवात जाली. खेळगडे पयलीं 1.9 किलोमिटराच्या स्विमिंगात सहभागी जाले. उपरांत तांच्यांनी 90 किलोमीटर सायकल चलयली आनी मागीर 21.1 किलोमीटर धांवत फिनिश लायन गाठली. भारता सयत एकूण 19 देश ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्ले. वैयक्तीक गटात दुसरे सुवातेर LV सिंग जाल्यार तिसऱ्या सुवातेर बिश्वजीत सायकॉम हांच्यांनी बाजी मारली. जाल्यार रिले गटात द बॉम्बे सफायर ह्या पंगडान दुसऱ्या सुवातेर बाजी मारली. विजेत्यांनी ही वडेगा सर्त फक्त 4 वरां भितर सोंपयली. आयर्नमॅन 70.3 स्पॉन्सर्ड बाय हर्बल लायफ गोंयांत फाटीं 3 वर्सां आयोजन करता. हांव आयर्नमॅन 70.3 आनी हर्बल लायफ 24 हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. ज्या पद्दतीन ते इव्हेंट हांगा स्पोर्ट्स टुरिजमाक स्कोप दिवपा खातीर, स्पोर्ट्स टुरिजमाक वाव दिवपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सातत्यान तांकां जे ऑर्गनायझेशनान सपोर्ट जाय तो ऑर्गनायझेशन सपोर्ट सातत्यान करता. ऑर्गनायझरांचे खूब खूब अभिनंदन करता. अशा पद्दतीचे वेरियस इंटरनॅशनल आनी नॅशनल इव्हेंट गोंयांत जावपाची गरज आसा जेणे करून स्पोर्ट्स टुरिजम आनी वेरियस टुरिस्ट गोंयांत येता. वन्स अगेन ऑर्गनायझरांचे कॉंग्रॅच्युलेशन आनी माय बेस्ट विशीस फॉर द पार्टिसिपंट दोज हू आर पार्टिसिपेटिंग इन दीस इव्हेंट. कंटिन्युअसली दे आर डुइंग स्विमींग, cycling, running, and again this event is lined up with the Fit India movement of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. The Fit India movement आसा तो सातत्यान स्वताची फिटनेस दवरपा खातीर अशा पद्दतीचे इव्हेंटांत पार्टिसिपेट जाता. तांकां एट द एज ऑफ 70 लोक पार्टिसिपेट जाता ते पळोवन बरें दिसता. सो वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर देम. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.